Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purem. Book your seat today. Limited seats available. गोंयान फिल्म शुटिंगा खातीर ऑनलायन पोर्टलाच्या माध्यमांतल्यान आतां परवानगी घेवपाक मेळटली. सप्टेंबराचे पयलेर सावन हें लागू जातलें म्हूण गोंय फिल्म फेस्टिवलाच्या समारोप सुवाळ्याक ESGची उपाध्यक्ष दिलायला लोबोन सांगलें. During our closing ceremony, we will also launch film facilitation portal. आमचे ऑनलायन फिल्म शूटिंग एप्लिकेशन पोर्टल जे आमकां शुटिंगाक आमचे येतात हांगा गोंया तेन्ना ऑनलायन पोर्टल आसतलो and we will be launching it today, but it will commence from 1st September. You know, it's a single window system where people don't have to wait in line to submit their forms and all that. सगळ्या क्लासिक गोवन फिल्म्सांचे रिस्टोरेशन करचें म्हूण मुख्यमंत्र्यान ESGक निर्देश दिलो. 75 years सेलिब्रेट करता फुडली जेन्ना 100 वर्सां सेलिब्रेट करतले तेन्ना पयले फिल्म सुद्दां पळोवपाची संद जी आसा ही रिस्टोरेशन केल्या उपरांतूच पळोवपाक मेळटलें. हांव म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिता की म्हणजे कसलोच ताण फिल्म मेकराचेर किंवा फिल्म प्रोड्युसराचेर पडनासतना ताजें फिल्म रिस्टोरेशन करपाची पुराय खात्री हे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हे घेतले, जेणे करून अशा पद्दतींतली आमची गोंयची फिल्मां जी आसात मराठी आनी कोंकणी ही दोनूय फिल्मां रिस्टोर जावपाची गरज आसा. गोंयच्या फिल्मांक आनीक वाव मेळचो म्हूण मुख्यमंत्र्यान फिल्म फायनान्सिंग येवजणे विशीं म्हायती दिली. आमची फिल्म फायनान्सिंग स्कीम ही मदीं काही टॅक्निकल प्रॉब्लेमा खातीर थोडीशी अडचण येवन उरिल्ली. हांव बंद जाल्या अशें म्हणचो ना. आमी दोज वर A कॅटेगरी फिल्म्स तांकां तांच्या प्रोडक्शनाचो 50% मीन्स एप्रॉक्सिमेटली 50 lakhs of rupees हे आमी A कॅटेगरींतल्या फिल्मां खातीर दिता आनी परत एकदां आमी रिवायज करून ते दिवपाक सुरवात करतले. फॉर द B कॅटेगरी फिल्म्स एप्रॉक्सिमेटली द 30 lakhs or द 50% ऑफ ताजी फिल्म्स हे आमी दिता आनी फॉर C कॅटेगरी फिल्म्स एप्रॉक्सिमेटली 10 lakhs rupees. कलाकार वर्षा उसगांवकारान फिल्म इंडस्ट्रीक दिल्ल्या योगदाना खातीर मुख्यमंत्र्यान तिका जीवन गौरव पुरस्कार भेटयलो. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर.